9 दीस चलपी नवरात्रांच्या वेळार दर एक गोंयकार शारदेक हरायतात। वेगवेगळे देवतांच्या देवळांक लागून आमचे गोंय फामाद। गोंयांत सद्याक नवरात्रांचे वेध लागल्यात। सोमारच्यान नवरात्रांक आरंभ जाला। कांय देवळांनी नवरात्री देवींक मखरात बसोवन धोलायतात। पळया शिरोड्याच्या कामाक्षी देवीच्या मखराचे मनभुलवणे खीण। शिरोडेच्या श्री कामाक्षी देवस्थानात मकरोत्सव वेळार ढोल ताशे वाजताना आयकप एक रोमांचकारी अनुभव। कामाक्षी देवीचे मखर गुंडायतात, दोलायतात। निमण्या रातीक तिका महिषासूर मर्दिनीचे बेसवण केल्ली। ते भायर भक्तांनी कीर्तनाचो लेगीत लाव घेतलो। पळोवया भक्तिमय खीण। जय कामाक्षी। आता हो नवरात्रोत्सव चालू आसा। घटस्थापनेच्यान आजचो हो 9वो दीस आसा। आयज नवमीची रात। आयज भितर अलंकार तिका केला तो महिषासूर मर्दिनी। शुंभ निशुंभाक वध म्हणजे वायट सोपोवन बऱ्याची सुरवात। फाल्यां दसरो आनी परवा आमचो कौल उत्सव जाता। सगळे गांवकरी आनी सगळे मिळून हो उत्सव करतात। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक।